सगळ्यांक तुमकां येवकार नमस्कार आनी देव बरें करूं म्हणटा म्हाका तुम्ही इनवायट केलो म्हणून. जेन्ना तुम्ही म्हाका थँक केलो ही बस दिवपाक म्हाका एम्बॅरसमेंट म्हणटा पळय ते जाता. हांवें म्हज्या पयशांची बस दिला. हे तुमचे आवय बापूय जे टॅक्स पे करता पळय ते टॅक्स सरकाराक पे आनी ते टॅक्सांतली आमी ही तुमकां बस दिल्या की तुम्ही शिकून तुम्ही व्हड जावन तुमचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, गांवचो डेव्हलपमेंट जावपाक. उदाहरण दिवपाक जाय जेन्ना तुमचे चेअरमॅनान सांगलें आमचो धाकटुलो गांव, खेडो गांव, विलेज. म्हज्या भुरगेपणाची याद आयली. हांवूय एका विलेजीन जल्मला. रिमोट विलेज, आतां ती मातशी वयर सरता. अस्नोडा म्हणटा पळय ती अस्नोड्यात. आनी एक उदाहरण दिता आमचो पळय एक पत्रकार भाव आसा बाब रमेश. पयला तुमी पळय थंय उबो आसा. ताची चली अशीच विलेजीन शिकल्या आनी मागीर कॉलेजीन गेली आनी आयज ती कलेक्टर आसा. कलेक्टर आनी कलेक्टर म्हळ्यार कितें की जेन्ना घरांतली भायर सरता पुलीस आसा व्हडले व्हडले पुलीस सलाम मारपाक येता. बाकीचे आयएस ऑफिसर सगळे रिसीव करतात. गाडयेन बसली ऑफिसांत पावली थंय पुलीस आसा रिसीव करपाक. एक सायन मारप म्हणजे आख्खे एडमिनिस्ट्रेशन हाडटा. म्हाका तुमी तशें जाल्ले ना. हांव चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट करता केन्ना जर तिका टायम मेळत जाल्यार तिकाय एक गांवांत हाडा. ओके. सो ताका एक बापूय कसो ताका कितले वर दिसता आसतले न्ही रमेश भाऊ? सो तशें म्हाका जाय तुमी सगळी आमची गोंयची भुरगीं आनी स्पेशली गांवची ह्या विलेजींतली तुमी वयर सरपाक जाय. आमी ल्हान आसतना चड स्कोप नाशिल्लो. आयतर दोतोर, इंजिनियर, आदवोगाद. आमी कितें म्हणटाले जाणा इस्कॉलान क्लासीन बसताले फ्रंट बेंचाचेर पळय बसता न्ही ते म्हणटाले ते शुअर दोतोर जातले. बाकीचे मदीं बसता ते इंजिनियर, ताचे फाटीं एडवोकेट, लॉयर जाताले. आनी ते लास्ट आसताले ते कितें जाणा केन्ना ते पेपर बॉल मारप, ते कितें चॉक उडोवप, कितें आवाज करप. सदां म्हणटाले अरे हे केलें ते कांय कामाचें ना. आनी मागीर कॉलेज जाली सगळे वाटतकच कितें जातालें जाणा ते फाटल्यान आसताले ते पॉलिटिशियन जाताले. आतां मागीर एमएलए आनी मिनिस्टर जाताले. आतां फुडल्यान बसले तांकां कंट्रोल करताले. पण आतां टायम आयिल्लो आसा हें चेंज करपाक. आनी तुमी वयर सरपाक जाय. तुमी डायरेक्शन दिवपाक जाय. तुमचे आवय बापायक तुमी नांव हाडपाक जाय. तांकां एक बरें दिसपाक जाय, एक प्राऊड फिलींग जावपाक. तशें आमचो रमेश बाब आयज ताका प्राऊड फिलींग जाता म्हजी चली कलेक्टर. येदो व्हडलो गांव आसा गोंय आमचें येदेशें एक तांची डिस्ट्रिक्ट पासून तितले आमचे गोंय ना ते थंय हालयता पळय. एक हस्ताक्षर मारून ते डिसिजन घेता तशें म्हाका जाय तुमी केल्लें. तरी जेन्ना हांवें नांव घेतलें या टोनी बाबाचें केन्ना तर खंयचो पॉलिटिशियन एमएलए मिनिस्टर पंचायतान कितें नांव करता रोखडोच आयलो कॅमेरा दिलो व्हिडिओ काडलो तातूंत उडयलो. कित्याक तो म्हणटा आमचें गांव सांबाळा आमचें गोंय सांबाळा. तशें तुमी वाटतोच तुमी सांबाळपाक जाय. हे पळय हरयाली दिसता एक ग्रीनरी दिसता झाडां पेडां दिसता तशें म्हज्या गांवांत अस्नोडे दिसताले. आमी हॉलिडेजांनी दोंगरार चडटाले चुन्ना कांटा काजू आनी आमेशीं म्हूण आशिल्ली झर आशिल्ली आमी थंय भेटाले न्हाताले. आमी त्या वातावरण वाडल्या त्या खातीर हांवूय खंय एनवायरमेंटाक सांबाळपाक हांव भायर सरलो. तुमी सांबाळपाक जाय. हांव चड उलयना गरमी जाता न्ही जायना गरमी जायना जाता न्ही गरमी लागता गरमी जाता न्ही गरमींतल्यान जाता कित्याक आमची झाडां पेडां सगळे दोंगर भितर कापून उडयले. त्या खातीर
तुला बोबाड मारता, आवय बोबाड मारता, सगळे बोबाड मारता मी की आमच्या आवय बापायनी वडिलांनी आमचे गाव सांभाळून धरलेले, झाडा पेडा डोंगर शेतात वाटा राना सांभाळून धरलेली. आता आम्ही सांगता की बाबा आमचे भुरगे आसा तांकां गरमी जाता, ग्लोबल वॉर्मिंग आयकला तुम्ही? ग्लोबल वॉर्मिंग टीचर तुम्ही शिकयतात आसतली. ग्लोबल वॉर्मिंग ग्लेशियर म्हणतात ते तुम्ही दोंगराचेर पळयला पिक्चरांनी तरी आयस बी आसता दोंगरार हिमालया पळयला पिक्चरांनी फोटो पळयला ते सगळें मेल्ट जाता. कित्याक मेल्ट जाता? टेम्परेचर इन्क्रीजिंग तो मेल्ट जाता. आयस तर फ्रिजांतले काडल्यार मेल्ट जाता न्ही, पळयला तुम्ही? तशें आख्खे जगभर ग्लेशियर आयस खंय आसा एंटार्क्टिका आर्क्टिक ते पळय कॉन्टिनेंट थंय मेल्ट जाता. आता मेल्ट जावन ते दर्याने उदक येता, दर्या वाडटा, दर्याचे लेवल वयर येता. एक नासा म्हणटा ते अमेरिकाक एक एजन्सी आसा सायंटिफीक टॉप मोस्ट तांणी सांगलां कितें 2050 मे बी आमचे गोंय बुडत म्हूण. साऊथ इंडिया बुडटले कित्याक उदक वाडटा. ते कित्याक जाता? फायनली झाडां कापता, दोंगर कापता. दोंगर कोसळटा ते पळयलें तुमी? सगळे कोसळटा कित्याक? आमची पळय झाडां आसा ताची मुनां मेळटा आनी ती माती घट धरता. झाडां कापली जाल्यार कोण धरतलो? करेक्ट? सो side by side, as you are studying, whether it is mathematics, whether it is science, whether it is civic science, social studies, or even environment, EV asa tumka, EV asa. So this is all science. And the environment is also science. आणि तुमका सांगता झाडां कापली मुनां मारता, मुनां मेले की तांचे पळय तो घास पळय आसा जमनीचेर तो लूज जाता पळय ते कश्टान पडटा. तांचे वायनाड म्हण आयकला पोरू केरळा जाते वायनाड म्हणून सगळे कसवड्यान तो भावून गेलो. लँडस्लायड जाली घरां सारकी तांचे दोंगर कोसळून जाता, लोक सगळे थंयसरूच मेले. आमचे पळय एक गांव एक देवान दिल्लें आसा आमकां आनी आमच्या वडिलांनी सांबाळून दवरला. लेट अस प्रिझर्व. आणि हांव एंड करच्या पयलीं परत एक फावट तुका सांगता, ह्या गांवची भुरगीं तुमी फुडार. यू आर दॅट लायट. लायट पळयला तुमी? आमी लायट काडकान जेन्ना एक वाट पेटयता वचो वाटयता न्ही, तशी तुमी एका घरान तुमी ती वाट जावपाक जाय, लायट जावपाक जाय, तो उजवाड हाडपाक जाय. आणि जेन्ना तुम्ही शाळेत जातली तुमचो गांव शाळेत जातलो, सांग्या रिमणा सांग्या शाळेत जातले, गोंय शाळेत जातले, तेन्ना आमचे गोंय वयर येतलें, आमचो भारत येतलो. हांव एक फौजी, हांव नेवीन आशिल्लो, फार्मागुडी शिकलो, इंजिनियरींग करतकच हांव नेवीन आयिल्लो. आनी म्हाका जाय तुमी एक चॉईस केलो आर्मी नेव्ही एअरफोर्स तुम्ही पोवपाक जाय. इट्स अ व्हेरी गुड प्रोफेशन. यू आर सर्विंग द कंट्री. यू विल बी फायटिंग फॉर युअर कंट्री. तुमचो आवय बापूय प्राऊड जातली की म्हजी चली म्हजो चलो इज इन द इंडियन आर्मी और इंडियन नेव्ही और इंडियन एअरफोर्स. आसा तुम्ही रेडी? Do you want to be a soldier for the country? आपल्याला मला कोण जॉइन करून बोलता? कोण? दिले? That means there is a shortcoming. I request the headmistress and the teacher, you have to inculcate that desire to serve the country. तुम्ही पहिले बॉर्डर बिडर पिक्चर धुरंधर पहिले धुरंधर? What is it? It is about fighting for a country, going deep into the enemy country and killing that enemy. You have to be ready. तुम्ही जावपाक जाय कसले हिरो. So wishing you all the very best. MP कॅप्टन सर रियाज सर, तशें आमचे स्कुलाचे चेअरमॅन दिपेश सर,
आमचे जितेंद्रबाई जुजे एक सरपंच जुजे मनकणे पंचायतीचा पंच आणि टॉनी बाग माझे पंच मागणी उमेश केळी प्रकाश गावकर आणि या स्कुलाचे रिस्पेक्टेड हेड मिसेस टीचर सरोजिनी सगळे स्कुलाचे आमचे टीचर्स आमची उपरबाईची भुरगीं तशेंच प्रेस हांगा आशिल्ले तशें पेरंट्स तुमकां सगळ्यांक रिवण पंचायती वयल्यान माये मोगाचो नमस्कार. हांव पयलीं सुवातेर आमच्या सराक थँक्यू म्हणटा तशेंच आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या टिचर्सांक कॉंग्रेच्युलेशन दिता कित्याक आमकां एक बसीची गरज आशिल्ली आनी ती आमकां सरान बस पावो केल्ली आसा. तर ह्या खरेंच रिमोट एरियेन साकून येताले भुरगीं टायमार घर पावनासले बस आशिल्ली पण एक आसलेली ती पावनासले भुरगीं टायमार पावनासले. पण हांव तुमचे कडेन भुरग्यां कडेन रिक्वेस्ट करता इतलेंशें सांगता आज बस दिल्ली आसा पूण थोडी भुरगीं आमी मस्ती बी आसा थोडी भुरगीं बरी बी आसा पूण भुरग्यांनी अशें गाडयेन चडटना वेवस्थीत चडचें वेवस्थीत देंवचें. तेच बरोबर आज एक भुरगो कितें करता आज नवी गाडी आसा एक गाडयेचेर सीट आसा पळय सिटाचे कवर आसा ते इल्ले बेश्टेच फकाणां करून एक पिंजता ते भिजले बरोबर सीट पिड्यार जाता पळय सिटाचे कवर आसा प्लास्टीक येयलें सिटाचें कवर येयलें ते कवराचेर बी बारीक बारीक एकटो करून असो करून तेका हात घालता मागीर दुसरो भुरगो असो हात घालता असो करून ताका बुराक तो मोठो जाता तो बुराक मोठो जाता तितून तो स्पोंज भायर येता अशें करून मागीर सगळीं सिटां बिटां पिड्यार जाता. जेन्ना हांव भुरग्यांक तुमचे रिक्वेस्ट करता ही गाडी आसा ती गाडी आमी म्हाजी गाडी म्हाजी स्वताची गाडी अशी करून वागोवपाची म्हणजे जशें आमी आमची गाडी जशी कॅर घेता तशीच त्या पद्दतीन तुमी कॅर घेवपाक जाय. कित्याक आयज तुमी शिकोवन वयतले फाटल्यान तुमचे भाव परत येतले तांकांय बी ती गाडी जाय म्हणून जशी आतां नवी गाडी आसा त्याच पद्दतीन चडटना आमची नवी गाडी तशी सगळ्यांक दिसपाक जाय. पळय म्हजोय जल्म एका रिमोट विलेजीन जाल्लो गांवांत जाल्लो अस्नाडा म्हणटा पळय ते नॉर्थ गोवा. आतां ती डेवलप जावन वयर आयल्या तशें सगळे विलेजी आतां चेंज जाता. सो आमचो जेन्ना लोकांनी आमकां निवडून हाडले दिल्ली धाडले आमचो फोकस आशिल्लो ते खेडे खेडे गांवांनी पळय आसा तांचो तर डेवलपमेंट जायना. वी कांट से इंडिया हॅज डेवलप. आमचे इंडियेचे श्रीमंत जाले आनी संवसारान सगळ्याक जाल्यार दॅट इज नॉट डेवलपमेंट. जेन्ना आमची भुरगीं वयर सरतलीं फ्रॉम द रिमोटस्ट ऑफ विलेज आनी तांकां तर वयर हाडपा जाय देर हॅज टू बी अ कनेक्टिविटी. आय हॅव टू बी द ब्रिज बिटवीन द स्कूल द फ्युचर एंड दोज फॅमिलीज. तो प्रचार करतना आमी तेन्ना हांवें पळयलें की अशें खेड्या गांवांनी जाल्यार तेन्ना म्हाका दिसलें हांव तर पावलो ती क्रॉस केली लायन लोकांच्या आदारान जाल्यार थंय आमी फोकस ते भुरग्यांक हाडपाक जाय आमी इस्कॉलान. तेन्ना की वी कॅन से गोंया डेवलपमेंट जालो भारताचो डेवलपमेंट जालो. सो दॅट इज वाय म्हाका दिसता हे भुरग्यांक पळय गांवच्या भुरग्यांक जो टॅलंट आसा नॅचरल टॅलंट सायकल चलयतना धांवतना पडटा बिडटा ते म्हाकाय जाला. दोंगरांचेर धांवताले आमी चुन्ना काण्टा काजिनी भोंवताले हॉलिडेजांनी. सो दॅट इज द टॅलंट वीच वील वन डे ब्रिंग गोवा टू दॅट हायस्ट लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्यू वेरी मच म्हणटा कॅप्टन देवेंद्र फेर्नांदीस सराक. ताणें आमची मागणी आमची कसलेंच हें नासतना एक उतराचेर एक पेपराचेर ताणें मान्य केली. इमिडिएट आमकां हें दिली. स्पेशल इतले पयसुल्यान हांगा येवन इनॉग्रेशन करून आमची भुरग्यांक ही फेसिलिटी दिली म्हणून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही आमकां अत्यंत गरज आशिल्ली कित्याक आमचे भुरगे खूब रिमोट एरियेंतले आसात. रिमोट म्हणून तांकां पावसा बिसा हें स्कुला पावनाशिल्ले उदक भरतालें हें भरतालें आतां पावसा लागून झाडां पडटालीं. ही फेसिलिटी दिवन आमची आशिल्ली पोरणी ती बस पोरणी आशिल्ली व्हिकल आमची तितली नाशिल्ले पण ही नवी बस दिवन आमकां हाजो खूब फायदो जातो आनी आमच्या भुरग्यांक बेनिफीट जातले. आमचे सगळे मॅनेजमेंट स्टाफ भुरग्यांच्या वतीन कॅप्टनाक थँक्यू वेरी मच म्हणटा. इस्कॉलांतली भुरगीं नेवी आर्मी एअरफोर्सान जॉयन जावपाकूच जाय. म्हाका दिसतलें दीस वील बी माय गिफ्ट. ओके
सगळ्यात तर आमी चिंतले की आनी खंयची भुरगीं वेतली देश सांबाळपाक आनी डिझास्टर करतली. But my mother said, आमी तीग जाण भाव सगळे ल्हान हांव म्हणून एकटो भुरगो उरपाक तो युनिफॉर्मान तेन्ना म्हाका समजोंक ना त्या भुरगीं जाय म्हाका त्या इस्कॉलांतली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.